Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जे आज सरपंच जाले तांकां हांव अभिनंदन करता की सुभाष आसोलकर ते आज सरपंच जाले आनी सरपंच नासतना सुद्दां सरपंचा पेक्षा चड काम केलां तेंची समाजात. सो इम्पॉर्टंट आहा कोण थंय खुर्चेर बसता आनी गांवची सेवा करता आनी सगळ्यांक न्याय दिता. सो म्हाका दिसता तो वन ऑफ द बेस्ट सरपंच हेच्या फुडें आसतलो आनी बरें दिसता की आमी वांगडा काम करतात आनी तो एक टीम म्हणून आमी उदरगत संस्था हेच्या नांवान आमी वांगडा आसात. आणि आज खरेंच आणि तो एमजीचो मेंबरूय आहा. आज खरें बरें दिसता की एक टीम एक आमचो सरपंच आयज येदे व्हडल्या खुर्चेचेर येदे व्हडल्या पंचायतीचो सरपंच आमचो आहा. वचत ते सगळे पंचायती आमी वांगडा रावन एक टीम कशी एज अ फ्रेंड कॉन्स्टिट्युन्सीची आख्खी डेव्हलपमेंट करता हे हेतूंतल्यान आमी फुडें करता. आयजचे डेटीक आमचे कडेन कॉन्टेक्टान कमीत कमी 6 पंचायती इन टच आहा, एप्रोच बरो आहा. जे कोणाचेच आयज ना म्हणजे ओपनली डिक्लेअर करूंक ना कोणाचे लिडरशिपी अंडर आनी तशें कांय डिक्लेअर ना. आमच्या बऱ्यापैकी इन टच आहा. पळय आतां कशें गव्हर्मेंट असल्या कारणान रुलिंगेन आसल्या कारणान खंय ना खंय पंचायतीची कामां आडयतात अडखळे येतात. ताका लागून आयज ते ओपनली डिक्लेअर करूं शकना. वेरेज मांद्रे पंचायत सगळ्यात व्हडली पंचायत आनी तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. सो तेंचे ओन तेंच्या जिवाचेर ते पंचायत चलोवंक शकतात. सो ताका लागून तेंच्यांनी ओपनली क्लियर केल्ले आसा. सो मातशें थोडे वेळ वचोनी थोडे 1-2 म्हयने वचोनी एक 1 बाय 1 पंचायती ओपनली डिक्लेअर करतले की ते आमच्या वांगडा आहात. महाराष्ट्रवादी म्हणून या कार्य केलं म्हणजे आम्ही पंचायत आणि आमचे मांद्रे टास्क फोर्साचे वतीन आम्ही ते करू शकतात. पण ते आमच्याकडे तसे तिथले पैसे खर्च करून फायनान्शियल आमच्याकडे आम्ही डोनेशनही सुद्धा हाडलेलं जातं की आमच्याकडे जावचे नाही. खर्चीक बाब आम जावची झाली ती म्हणटकच आम्ही तेणी आमकां सांगली ती हे उपलब्ध करून दिल्या कारणान मेन बाजू ती आसता आणि ते रेडीमेड असल्या कारणान आमकां थंयसर बऱ्यापैकी फायदो जाता. सर आमी म्हाज्याच वार्डा वयले जवळ जवळ कांय ना म्हणल्यार 5,000 जण लोकांक आमी त्या आयसोलेशनाक घालून घातल्या. जेंचे रिलेटेड जे कोण आहा पळय तेच आसतले. आतां ते इलेक्शन म्हटल्या उपरांत सगळ्यो गोश्टी आसतात तितून सगळेच आसतले आणि सगळेच नसतले अशें म्हणूंक शकना. पण काहीशे लोक जे आसतले पळय म्हणजे आमचे सारके थोडे लोक आहात ते जर तेचे समजा तेणी उपकार केल्ले आसतले आणि तिचे ते उपकार मानपीच आहात जाल्यार ते तेचे वाटेन रावतले. तुमचो सपोर्ट आसा तर तुमचो सपोर्ट जिताक आसतलो. म्हाजो सपोर्ट दिता.